ऐकवणे रामायणात तू हनुमंतानं चुडामणी घेतील नंतर कसं केलंय म्हणून सांगणे. त्यानंतर तुकाणी सांगितले ना. अडणारे देवा अर्जुन तुका मुखावेल काण सांगता मरे हांग बसून ऐकव कितें. हनुमंत चुडामणी हातांत धरून येनो विचार करता. हांव हांगा येयले रावणाक कशें कळका. रामदूत हांगा येवन गेल्लो म्हणून येनो. लंकेनीन मेल्ले पळोवन दिसतलें जाल्यार ते कोण मारलें तिका तें काय कोणाक कळना ती कशी मेल्ली म्हूण. ताकाची खरे राजदूत कशी उरतकी म्हळ्यार तो तागेलें काम करचे बशीची तागेले स्वामीले गौरव वडव तशी तागेलें शक्ती प्रदर्शन करून येद्राच्या मनांत एक नमुने भंय उत्पन्न करून तो तागेलें स्वामी कार्य करून वता. ताका हांव कसं करचें म्हणून विचार करून पळयत तें गार्डन. आनीक हें आतां हांव वायट केलें बा तेन्ना हें हांव केलें म्हूण कळना कळटा रावणाक. आनी तो म्हाका धरून व्हरचे प्रयत्न करता. ते प्रयत्न केले तेन्ना हांव जर थंय तागेलें आसतना गेल्यार तागेल्या लोकांक उलटून सांगचे शकता की हाणें सीतापहरण केल्या. हो एक दुसऱ्या बायल एक चोर हाडतालो चोरू म्हणून हांव सांगचें येता लंकेन तूं लोकांक म्हूण ताका दिसता. ती चुडामणी तागेले जुट्टान दवरूंक येता आनी ते अशोकवनान तुला रुखाचेर एक रुखान तुला एक रुखार एक अशी उड्डून घेवन करून घेवन ताजे टोंगे मोडचकी पानां बिसून उडोवचकी करून कोयरा राशी हाजी राशी करून ताजे चंदाई वायट करून उडयता. ते पळोवंक घेवन थंय रक्षणेक आशिल्ले ते राजभट वटून ताका मारचे येतात. तांकां बी तो मारून उडयता. अशें हांगा हे गवजी जाल्ली रावणाल चल्लो मेघनादाक कळटा. तो हे मांकडाक धरून व्हरका न्हय धांवडाका म्हणून ते अशोकवनाक येता. येवंक घेवन ते हनुमंताक ब्रह्मास्त्रान बांदून घेवन तागेलें आस्थाना घेवन घेवन व्हरता. थंय व्हेल तेन्ना हनुमंता पळोवन घेवन म्हटलं कशी विचित्र व्यक्त करताच. तागेले मंत्री प्रहस्त येवन विचारता कोण रे तूं म्हणून. तेन्ना हो म्हणटा कोणाक बंधनान दवरून घेवन विचारताच ही खंयच्या राज्याची नीती म्हणून हनुमंताक विचारता. तेन्ना प्रहस्त रावणाल तोंड पळयता. रावण तागेले पुताल तोंड पळयता. तितले घडी भितर विभीषण उठान राबून सांगता आनीक खंयचे दूताक बंधनान दवरून विचारचें ना ही राजनीती न्हय म्हूण सांगता. तेन्ना इंद्रजीत उठान ते ब्रह्मास्त्र सोडोवचें म्हूण येता. आई पुणी इंद्रजित म्हळ्यार कोण. इंद्रजीत म्हळ्यार मरे रावणालो पोतो. मागशी इंद्राक आनीक रावणाक युद्ध जाल्लो उरता. युद्ध जाता आसतना रावणा बरशी हो मेघनाद बी गेल्लो उरता. भरमसाम युद्ध जाता ते युद्धांत मेघनाद कसं करता की म्हळ्यार इंद्राक हरयता आनी ताका बंदी करता आनी हाण बापायले राबयता. आपणाल्या पुतान केले हे गूण पळोवन घेवन रावणा भारी खुशी येता. आनी भले मेघनाद आयच्यान तूं इंद्राक जिंकेल देखून तुगेलें नांव इंद्रजीत म्हणून ताका एक प्रशस्तीशी तें नांव दिता. तेन्नाच्यान ताका मेघनाद म्हणचे कशी उरो लोकांना इंद्रजीत म्हणून आपयत आशिल्ले ताका लोक. म्हूण हांव तुका इंद्रजीत म्हणून सांगलो रे देवा. इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र सोडोवचें म्हणून अगदीची गर्वान तो येता उरता. ते हनुमंताक कळटा. तो कसो करता की म्हळ्यार ताणें लागीं येता येता म्हणच्याकच आपल्या स्वशक्तीन ते ब्रह्मास्त्र मोड घालता. ते पळोवच्याक लोक अजप जावन वताच. प्रहस्ता बी दिसता हो सामान्य मांकोड न्हय हो बुद्धवंत एक न्हय शक्तिवंत बी आसा म्हूण. जें दाखोवंक घेना तूं कोण रे म्हूण ताका विचारता. तेन्ना तो म्हणटा हनुमंत हांव रामाल दूत म्हणटा. प्रहस्त म्हणटा हां रामाल दूत वे तूं. रामाक तूं गेलो तसलो दूत उरतलो हरतोची आनी कोणाला दूत जेवचें शक्य आसा तूं म्हणटा कशी हियाळसून उल्यार उलयता. आनीक तूं आमगेले ते अशोकवन कसलें वायट केलें सांग म्हणटा. आमी तुका तुगेले बुद्धवंत काय पळोवचे खातीरच तुका बंधन आशिल्लें तेन्ना हांव उलयशिल्लें आनी कसलें न्हय म्हणटा. तेन्ना हो म्हणटा हनुमंत वय वय न्ही हांव बी तशीच तुमी बांदील ब्रह्मास्त्रान हांव सोडोंक घेवच्या शक्त आशिल्लो जाल्यार पळोवया तुमी जेन्ना सोडयताच की पळोवया म्हूण हांव वाट पळयली. आनीक तूं राजनिती बद्दल म्हाका सांगलें न्ही दुसऱ्या बायलांक चोर हाडचे
खंयच्या राज्याची नीती हो तुमगेलो रायच नव्हे हाणे कसन चूक केल्या म्हणून गतच की तुमकां राम लक्ष्मण म्हणले 2 लोक भाव तांगेल घरान नाशे वेळ पळून ते रामाला बायली का हाणे चोर नाडल्या हो बायलाल चोरू असल राया का तुम्ही राय म्हणून मानतात न्ही भारी आश्चर्यात म्हाका हो राय कितलो व्हड उरला कितें कितलो ऐश्वर्य उरला कितें कितलो बुदवंत उरला कितें कितलो शूर उरला कितें जाल्यार असलो दुसऱ्या बायलांक चोर हाडतालो हो राय म्हणून याची लायकीचो न्ही म्हणून हनुमंत सांगता आयको जाका रावणाक कसो राग येत की मरी रागान ताका आंग उठके ना अशें तापिल्या वर्ष येता तो म्हणटा हे मांकडा पळय लसूण उडयाची म्हणून सांगता तेन्ना विभीषण म्हणटा केन्ना ती दुताक मारडोच्या ना ती राजनीती न्ही म्हणटा ताजे बदलाक ताका कसली शिक्षा दी म्हणून सांगता हनुमंतान उलयता उलयता सांगिल्लो होता तुमगेलो अशोकवन वायट केलें हांव न्ही मेल बाल्लान तशें मेल बाल्लान चूक केल्या होता हांव न्ही म्हणून सांगिल्लो होता तेन्ना रावण कसं म्हणटा एक काम करायचं हांव मस्त म्हणटा बाल्लाल चुकी म्हणून हागेल बाल जळोवन उडो सोडची म्हणून सांगता हनुमंत कसं नाही उलना मनान तूं हसता तेन्ना राजभट लोक इतले चढते वस्त्र तेल घेवन हनुमंताला बाल्लाक बांदताच आनी वस्त्र बांदच्या गेल्या ताका बाल व्हड जत्त वता तेल ताजेर लोकयताचे आनी उंच दिताचे आनी परत वस्त्र गुटलायता उरताचे तांणी कशें वस्त्र गुटलायताचे की तशें ते बाल लांब जेता वता आनी ताका उंच धरता बाल जळना खाली वस्त्र आनी तेल ताका उंच लागून एकदम काय ना थंय एक म्हयन्याचे होळीशी जाता आनी तो ताका बाल घेवन एकदम जय श्रीराम म्हणटच आंग हश मडता वांकडे तिंगडे करून ते मोडत आसतना ते बाल बी तशी घुंडायतो ते सभेंत ते ताणें घुंडाच पळोवन पळय बशी लोक भिवन धांवन तांकां घरा वचचें पळयतात जाल्यार रे हनुमंत कसो करता की म्हूण सांगल्यार रे ते बाल घेवन अट्टू कडेन थंय उज्ज लायता रावणाला ते आसतान पुरा केन्ना दग होळी परबेच होळीशी जळच्या सूर जाता आनी तो भायर उड्डून राजप्रकाराचे ते स्तंभाचेर वचून बसता आनी थंयच्यान काय ना बाल काय ना अट्टू कडेन अशें घुंडायता कशें आमी रंगोली घालताची घरा येद्राक आनीक विंगड टायपाचे तशें विंगड म्हणे बाल घुंडान अख्खा ते लंका नगरीक काय ना उज्ज पेटोसून सोडता ते पळोवन काय ना लोक भिवन कडकडच्या सुरच्या वताच अरे हो हे मांकोड कसल बाबा एक तर अशोकवन वायट केलें काय हाणें आतां पळय हांगा लंका नगर लसूण उडत की कसं न्हू देवा आमकां कोण रक्षण करता म्हणून लोक काय ना व्हडवडान वदरताच ते पळोवंक न्हू हनुमंताक अशी बी दिसता हांव जर अशी उज लायल्या रोट्टू कडेन बरे साधू संत लोक उरले भायर लंका नगरींतू तांकां बी त्रास जाता नव्हे म्हूण तो कसो करता की ते बशील कडच्यान ते बाल समुद्रांत बुडयता आनी थंयच्यान काय ना उदक मारता ते लंकेचेर ओट्ट कडेन काय ना पावस कशें पडटा की तशें उदकाचे काय ना पावस सो पडटा लोक आनी इतले भिताचे अरे हाण आत्तूच जिलायलो आत्तू जालो कितें असो पळयल्यार रे भंय दिसता एक मांकड अशें करता म्हळ्यार रे असो आनी कितलो मांकड ते रामालयाक आसा की म्हूण तांकां भंयशें दिसता थंय उदक मारगीन टू लंकेचो उज्जो वाडवंक न्हू हनुमंत थंयच्यान सुवेलाद्री पर्वताचेर वता थंय रामाल ध्यान करून तो कशी पयलीं समुद्र दांटून आयिल्ली की तशीच समुद्र दांटून महेंद्र पर्वताचेर वचून पावता खंय बी वच्च्या पावच्या कशी रामाल ध्यान करता आनी ते पर्वतांतल्यान सकयल येता आनीक जांबवू अंगदू अशें तागेले ते जे तागेले मंडळी तो सोडून गेलो की तांगेले येवन पावता तागेलें तोंड पळोवन तांकां कळटा हो काम करून घेवन आयला म्हूण म्हटल्यार ताका काय ना विचारता हे जालें रे काम गेल्लें म्हण ते हनुमंत हसता ती चुडामणी दाखयता तांकां ते पळोवच्या कोटलोकां खूश जावन काय ना हनुमंताक घेवन नांदताच तशें कोटलोक मेळ घेवन प्रसर्वणगिरीचे वाट धरताच आनी पंपा नदी लागीं दिसता ताका आनी इतलो खूश जावन काय ना ते आनीक झोरान वतात वचून घेवन वता हे रे ते रामान अशें गुहेले वचून पावताच गुहे भितर वता रामाक जय जावो म्हणून रामाल जय जय करताच भितर वचून रामाक उदंड जावन पांय पडताच थंय राम लक्ष्मण आनी सुग्रीव उलयता बसले उरताच अट्टू दिकान पूर्व पश्चिम उत्तर हे तिन्ही दिकान गेले लोक आयलेची जाल्यार दक्षिण दिकान गेले हो हनुमंत आनीक आयिल्ला म्हणून म्हणटा आसाची म्हणच्या खांद्यान पावतात ते हांकां पळोवन तांकां भारी खुशी येता रामाक आनीक
सुग्रीवाक हांगे तोंड पळोवन कळटा हांगेलें काम जालें म्हूण. तेन्ना राम अशें हनुमंताल तोंड पळयता. तेन्ना हनुमंत कसं करता म्हणजे चुडामणी काणी रामाल पांयाचेर दवरता. ते पळोवच्या रामा भारी खूश जाता. तो चुडामणी हातांत घेवन हनुमंताक टेप मारता आनीक तेल खुशी व्यक्त करता. तशीच ही सुग्रीवाल हातांत तो ती चुडामणी दिता राम आनी म्हणटा, मारुती तूं केल्ले हे उपकाराक हांव तुका कसो दिवो हें म्हाका कांय कळतना. आनीक खंचकी खंचकी आमी तुमी म्हगे खातीर इतलोटू केले. तशी ही चुडामणी बी ही खंचकीची खंयकी वचून कोणाकी पावन म्हगेल्या येवन पावली. मागशी देवत लोकांना आनीक असुर लोकांना समुद्र मंथन केलें तेन्ना कौस्तुभ म्हणी बरशी चुडामणी बी आयली. ही इंद्रालयाक वचून पावली. इंद्रान कडे रे जनक चक्रेश्वराक दिले. ते जनकरायान कसं केलें की म्हळ्यार धुवे लग्न करून दिता आसतना धुवे बरशी म्हाका ही मणी बी दिली ताणें. कडे हांव कसं केलें की म्हळ्यार ही मणी चुडामणी म्हगेले बायलेक सीतेक म्हगेले एक प्रितीचे एक प्रतीक म्हूण दिलें. ते तिणें कशी म्हगेली प्रीत जपून धरली म्हणून दाखोवच्याक ती म्हण चुडामणी छंद करून दवर गे न्हू. आज तिने पेटोवन दिल्या पळय हांव तुगेली प्रीत कशी दवरून घेतल्या म्हूण गे न्हू. ती मुद्रिका व्हर न्हू सीतेक दिव न्हू. सीतेल चुडामणी हाण म्हाका दिव न्हू. हे हनुमंतू बी सीतारामाले जिवनांतू मुद्रिका आनीक चुडामणी इतलोच मुख्य म्हणून हे अंजनेया दाखोवन दिलें. तेगेलो हो उपकार हांव केन्ना विसरच्या जायना. तेगेलें ऋण तरी हे जन्माक म्हाका तिरसूच्याक जायना. जाल्यार बी म्हाका अशें दिसता की मारी म्हाका हांव सीतेक लग्न जावंक गे न्हू. अयोध्या वता आसतना रस्त्यार भार्गव राम ताणें कशें केलें की म्हळ्यार आई पुणी भार्गव राम मागीर कोण? देवा भार्गव राम म्हळ्यार जमदग्नी ऋषी आनी रेणुका माता हांगेलो पूत परशुराम म्हूण ताका भार्गव राम म्हूण बी आपयताचे. ताणें तपश्चर्या करून जे पुण्य संपादन केल्लें आसा ताच्यान एक विंगड लोक सृश्टी करची शक्ती तागेल्याक आशिल्ली. ताणें केन्ना युद्ध केलें तेन्ना कोण सोलवताची ताणें जिंकल लोकांक कसनेपूण एक दिवका म्हूण एक आसा. तेन्ना ते भार्गव रामान कशें केलें की म्हळ्यार म्हाका ती विंगड लोक पुण्य लोक सृश्टी करचे अधिकारात ते शक्ती म्हाका ताणें दिली. आनी हे तूं कशी वापर रे रामा म्हणून म्हाका ताणें दिलें. क्षत्रीय लोकांक केन्ना ब्राह्मण लोकां लेगीत विधी शिकता तांगेले आशिर्वाद घेवका व्हर तुजी आनी कसनय घेवचें ना. जाल्यार म्हाका ते एक म्हगेले युद्धांत जय जल हाच्यान मेळिल्लें म्हणून म्हाका ते घेवचें जालें. जाल्यार हांव ते कसं करता की म्हळ्यार म्हगेले खातीर इतलो टूच कश्ट पावले हनुमंताक हांव ते दिता अधिकारो ताणें तो घेवका म्हणून सांगता. तशें लक्ष्मणाल तोंड पळयता. लक्ष्मण उदक हाडिता. हनुमंताल हाता उदक सोडून ते ताका दिता. हें पळोवन थंय आशिल्लो टुलो खुशी ना चप्पल मारताचे रामाले नांव ध्यान करताय राम 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 म्हूण. अशी ही काणी कथा आशिल्ले आमकां टू लोकांक ते रामाले आशिर्वादू अनुग्रह उर म्हूण हांव श्रीरामाले प्रार्थना करता. आनी आमगेले हे देशाची आयिल्ले कोरोनाचे महामारी रोग वचो लोक आरोग्यवंत सौख्यवंत अनुरोवची म्हणून श्रीरामचरणी म्हगेली प्रार्थना.